मोगा बाबणानो, पवित्र पुस्तकाची जी वाटणी आसा ती वेगळीच तरेची अशी जावन आसा. जायते फावटी अशें जाता की एक आविसर पूर्ण एकूच गजाल आमकां सांगना, तर एका आविसरान चालू जाल्ली गजाल दुसऱ्या आविसरान चालूच उरता. जशें 13व्या आविसरान जी गजाल तोने जेजून म्हटलेली ती 14व्या आविसरानूय चालूच उरता. शिमांव पेद्रून सांगलेलें आसलें की तो दोने जेजू केन्नाच नाकारचो ना. जेजू पासत तो आपलो जीव सुद्दां दिवंक तयार आसलो. उपरांत दोने जेजून ताका सांगलेलें की कोमो साद घालच्या पयलीं 3 वेळा तूं म्हाका नाकारतलो. आनी शिमांव पेद्रून ताका 3 वेळा नाकारलो. तो शिमांव पेद्रूशी उलयतूच आसलो तेन्ना आमच्या दोने जेजून वो आविसर ताका त्या नाकारपाच्या काळकी रातींतल्यान भायर काडचे पसत आनी परत आपणाचो संबंद जोडचे पसत बरयल्लो आसलो. ताका बुजवण दिवचे पसत वो आविसर बरयल्लो आसलो. जेजू ताच्या शिसांक बोळ दितालो आनी ताच्या दुसऱ्या येण्या संबंदी कळीत करतालो. जोआचो 14वो आविसर आनी पयली वळ, तुमी देवाचेर विस्वास दवरात आनी आपणाचेरूय विस्वास दवरात, अशें जेजू तांकां सांगतालो. ह्या सुवातेचेर सगळ्या संवसाराचो लोक आसात तांकां शांतीची गरज आसा. तांकां फकत दोनी जेजूची शांती फावो जावंक जाय. दोनी जेजूच शांती दिवंक शकता, कारण आनी कोणूच शांती दिवंक शकना. आनी त्या पासत तो सांगता, देवाचेर विस्वास दवरात आनी आपणाचेरूय विस्वास दवरात. जेन्ना हांव कारणाच्या विस्वासा संबंदी उलयता तेन्ना आमचो विस्वास कितलो आसूंक जाय हें तो आमकां दाखोळ करता. जर आमी आमच्या घरा वचूंक सोदता तर फकत गाडयेचेर विस्वास दवरूंक शकनात. गाडी आसा आनी आमी आमच्या घरा पावतले तर आमी त्या गाडयेंत वचून बसूंक जाय आनी त्या वरवीं ती गाडी आमकां आमच्या घरा पावयतली वो आमचो विस्वास आसूंक जाय. पूण ती गाडी चलयणारो आसूंक जाय, तेन्नाच आमी आमच्या घरा पावूंक शकता. आमी आमच्या पासत ताजेर विस्वास दवरतात, तशेंच आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय. जेजू म्हणटा, आमी ताजेरूच विस्वास दवरूंक जाय. आनी ह्या वरवीं तो दाखोळ करता की तोच यहोवा देव जावन आसा म्हूण. जोआचो 14वो आविसर आनी दुसरे वळी प्रमाणें आमी सगळ्याहून पयलीं हें समजून घेवंक जाय की बापाचें घर म्हणजे कितें. बापाचें घर म्हणजे आयज तुमी आनी हांव रावतात तेंच जावन आसा. वो व्हड संवसार ताचें घर जावन आसा. तूं आनी हांव एका ल्हानशा ग्रहाचेर आसात. आमी देवाच्या घरांत रावतात. सर जेम्स जीन्स हाणें हाका वाडणारो संवसार अशें म्हटलेलें आसा. पयले फावट मनीस येवजिता की स्वर्गार जीं नोखेत्रां आसात तीं लायटी वेल्यान पेट्टात आनी तीं त्या सुवातेचेर दवरलेलीं आसात म्हूण. पूण तशें कांयच आसना वो तशें कोणूच करूंक शकना. उपरांत मनशान शोध लावन सुरवात केली आनी ताका कळून आयलें आमी सुर्याच्या भोंवतणी आसात म्हणून. आमी एका ल्हानशा ग्रहाचेर आसात म्हूण, जो सुर्याच्या भोंवतणी भोंवता आनी ताच्या सांगाता आनिकूय दुसरे ग्रह भोंवतात. मोगा भावणांनो, आमकां एकूच मळब दिसता, पूण अशीं पृथ्वीच्या सोर भोंवतणी जायतीं मळबां आसात आनी जायते ग्रह आसात जे आजुनूय मनशाक मेळूंक ना वो मनशान ताजो शोध घेवंक ना वो ताजे कडेन ताजो शोध घेवंक जायना. इतलो व्हड वो संवसार, इतल्या संवसाराच्या वयर जें कितें आसा तें सगळें दुनिया जेजून तयार केल्लें आसा. कारण
तें आमच्यांनी नियाळूंक जायना तितलें व्हड केल्लें आसा. जेजून म्हटलेलें आसा, म्हज्या बापाच्या घरा पुष्कळ सुवातो आसात. त्याच पासत तो स्वर्गार गेलो. तो आयज तुका आनी म्हाका सुवात तयार करचे पासत गेलो. जर त्या सुवातेचेर सुवात नासली जाल्यार तो अशें म्हणचो नासलो. जाणें हो सगळो संवसार आपल्या उतरान रचलो, ताका सगळें खबर आसा. तो तुका आनी म्हाका वळखता. ताच्या दोळ्याच्या मुखार कांयच लिपलोलें ना. ह्या ग्रहाचेर म्हणजे पृथ्वीचेर देवान आपलो मोग केलो. आयज आमकां दिसता की आमी कोण तरी व्हड जावन आसात. जरी आमी कोणाक दूख दिवंक शकता वो कोणाक दूख दिवंक शकना, तरी आमी रोजनाऱ्याच्या सुवातेचेर आसूंक शकना. आमी देवाहून व्हड जावंक शकना. देव आमकां ह्या संवसाराचेर दवरता फकत आपल्या वावरा पासत. आमी ताचो वावर ह्या संवसाराचेर रावनच करूंक जाय. जरी आमकां दूख आनी त्रास आसले म्हणून तो आमकां ह्या संवसारा वेल्यान काडून व्हरना. तो आमकां कुरपा दिता. तो आमकां आदार दिता. जर आमकां ताणें ह्या संवसारांत दूख आसा म्हणून काडून घेतले जाल्यार ह्या पृथ्वीचेर देवाचो वावर कसो चालू उरतलो? उरचो ना. त्याच पासत आयज ताचे कुरपेन आमी ह्या संवसाराचेर आसूंक जाय. देव आमकां केन्नाच साणिना. संवसार आमकां जळटा पूण देव आमचो मोग करता. मोगा भावणांनो, तुमी विश्वास दवरात वो ना दवरात, पूण तो आयज आमचे पासत लुगार तयार करता. तो आपणाच्या मनशाक सुवात तयार करूंक गेल्लो आसा. जो हांव प्रकाशिणेच्या पुस्तकान 5वे आविसरान आनी 11वे वळीन बरयता. म्हज्या दर्शनांत आमी आनीक पळयलें, सोदरे जिव्या रोसणारा आनी जायत्या सोर भोंवतणी देवदूतांचो उरपोंजीचो ताळो हांवें आयकलो. ते हिसपा भायर आजारांच्या आजारांनी आसले. मोगा भावणांनो, आमी व्हड दुनिया संबंदी पळयतात आनी जेजू जे कोण ताचे आसात तांचे पासत सुवात तयार करूंक गेल्लो आसा. ती सुवात कोणूच घेवंक शकना. फकत आमी जे क्रिस्ताचे आसात तेच ती सुवात घेवंक शकतात. जुवांचो 14वा आविसर आनी 3री वळ आमी पळोवया. पवित्र पुस्तकान पयलेच फावट अशें बरयल्लें आसा की सोवेस्पोर देव आमकां ह्या पृथ्वी वेल्यान घेवन वेतलो. जी ताणें आमचे पासत सुवात तयार करून दवरलेली आसा त्या सुवातेचेर आमी वचूंक तयार आसूंक जाय. ही पोरण्या करणांतल्या देवाच्या मनशाची आस आसली, पूण ती तांकां फावो जाली ना. ह्या देवान आब्रामाक केदींच अशी भासावणी दिवंक ना. तर देवान ताका म्हटलें, हांव तुजी संसद नोकेत्रां पोरी वाडयतलो. देवान आब्रामाक जी भासावणी दिली आसली ती म्हणजे, हांव तुका ह्या पृथ्वीचेर सदांकालचें घर दितलो. पोरण्या करांत दिल्ली आस ह्या पृथ्वीचेर जें राज स्थापन जातलें, ज्या सुवातेचेर शांती आनी धर्मीकपण आसतलें त्या संबंदीचें आसलें. ह्या पृथ्वी संबंदी जी देवाची येवजण आसा ती ह्याच वरवीं दाखोळ केल्ली आसा. म्हाका अशें दिसता, स्वर्गाचें राज म्हणजे ह्या संवसाराचेर देवाचें राज. स्तोत्राच्या 2ऱ्या आविसरांत आनी 6वे वळीन अशें म्हटलेलें आसा, जायोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राज्यांत बसयलां. देवाची ह्या पृथ्वी पासत वेगळीच येवजण जावन आसा. तो आपलो वावर थांबोन आसतना मुखार व्हरत आसा. ताच्या पुतान ह्या पृथ्वीचेर राज करचें ही ताची येवजण जावन आसा आनी तें सर्गीचें राज आसतलें. सिसांच्या सांगाता जी सुरवात ताणें केली आनी जी सुरवात तयार केली त्या सुवातेचेर तो आयज आमकां सगल्यांक व्हरतलो. मोगा भावणांनो, खरेंच आयज दोनी जेजू तुज्या आनी म्हज्या पासत विनंती करता.
तो आयज आमकां तयार करता आपणाच्या राजान भितर व्हरूंक. पयली तेसोनिकांक चीट आनी 4 आविसर दोनी खूद स्वर्गावेल्यान देंवतलो आनी तेन्ना तुतारी आवाज करतल्यो. ताजो आवाज तुतारी सारको आनी देवदूतां सारको आसतलो. तो ताज्या लोकांक आपूण एकठांय करतलो आनी ताज्या सांगाता आमी सगळे वेतले. मोगा बाबणानो, खरेंच आयज जरी आमकां ह्या संवसारांत दूख आसलें, त्रास आसले, व्हड भार जरी आमी घेवन आसात, तरी सर्गीच्या राजान आमकां असलें कांयच आसचें ना. त्या सुवातेचेर आमी शांतेन आसतले. प्रकाशणीच्या 21व्या आविसरांत जो आमकां सांगता, नवे जेरुजालेम स्वर्गावेल्यान सोकला देंवलेलें. तें नवें शार आसतलें. त्या सुवातेचेर सगळे भावार्थी आसतले. जोआचो 14वा आविसर आनी 4 वळी प्रमाणे तो ह्या लोकांक उजले सुवातेचेर व्हरतलो, कारण त्या वयल्या कुडांत खुर्साची सावळी ताणें पयलींच फांकयल्ली आसली. आनी पातोक त्या कुडाच्या दाराचेर कुडीची मागणी करीत आवाज करीत आसा. आनी ह्या सुवातेर जेजू तांकां संवसाराच्या गजाली पासून सर्गीच्या गजाली कडेन व्हरता. जेजू तांकां 2 गजाली सांगता. देवाचो मंडप खंय आसा आनी त्या सुवातेर वचपाची वाट कशी आसा हें शिकयता. जोआचो 14वा आविसर आनी 5वे वळी प्रमाणे आमकां तोमासाची गजाल दिसता. त्या सुवातेचेर तो बसलोलो आसा. तो सदांच दुबावी आसलो आनी ताणें कितें ना कितें तरी प्रस्न विचारलेले आसले. तोमास त्या सुवातेचे आजीर नासलो ज्या सुवातेचेर दोनी जेजू आनी ताचे शीस आसले. त्या सुवातेचेर तोमास हो पयलींच्यान दुबावी मनीस आसलो हें दोनी जेजू क्रिस्त जाणत आसलो. आनी दोनी जेजू क्रिस्त जेन्ना पुनर्जीवन जालो तेन्नाय ताणें दुबाव दवरलेलो आसलो. 6वी वळी प्रमाणे आमी पळयल्या, जेजू म्हणटा, हांव वाट, सोत आनी जिवीत जावन आसा. खरेंच मोगाळ पावपणान दोनी जेजू जावन आसा सर्गीची वाट. तो जावन आसा सोत आनी तो जावन आसा जिवीत. आयज आमकां वाट दाखोवपी कोणूच ना. वाट आमकां फकत दोने जेजू क्रिस्ता उद्देशी मेळूंक शकता. आनी ही वाट जावन आसा सर्गीची वाट. संवसारांत जायत्यो वाटो आसात. त्या वाटांनी आमी चल्ले, आमी पातकान पडले. आयज संवसाराच्या वाटांनी आमकां चलपाची गरज ना. आमकां सर्गीचे वाटेन चलूंक जाय. सर्गीची वाट आमकां सासणाच्या जिविताक पावयता, पूण संवसाराची वाट आमकां गोठणाक पावयता. ज्या सुवातेचेर इफेर नासा त्या सुवातेचेर आमकां ती पावयता. जेजू म्हणटा, आपूण सोत जावन आसा. सोत फकत दोने जेजू क्रिस्ता उद्देशी उगडापें जावंक जाता. जेजू क्रिस्तान आमकां सोत उगडापें केलें. कसलें तें सोत? फकत आपूण देव जावन आसा. आपूण तुमकां जिवीत दिवंक शकता. आपूण मेलो, आपणाक पुरलो, आतां आपूण पुनर्जीवन जालो आनी आपूण आतां सर्गीच्या राजान आसा आनी आपूण परत येवचो आसा. हेंच जावन आसा सोत. कित्याक देव फकत सोत जावन आसा. खूद तो सोत जावन आसा. ताच्या शिवाय आनीक सोत ना. मोगा बाबणानो, जिवीत आमकां फकत दुनिया जेजू क्रिस्ता उद्देशींच मेळूंक शकता. ही 6वी वळ खूब म्हत्वाची जावन आसा. आयज आमी ती आमच्या पेनान आमच्या पवित्र पुस्तकाचेर खंय आसा ती आमी मार्क करून दवरूंक जाय. कारण ते वळे उद्देशी हें सगलें घडून येता. आयज जिवीत जर मनशाक ना जायत जाल्यार तो संवसारांत जियोंक शकना. फकत जिवीत दिणारो दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसा. त्याच पासत ताणें म्हटलें, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच जावन आसा. हें जिवीत कसलें? कुडीचें? आमी दोनीय म्हणूंक शकता.
आमी म्हणूंक जाता की हें जिवीत कुडीचें आनी ओतम्याचें म्हूण. जरी आमी ह्या संवसारांत आसात तरी तो आमकां राखता, सांबाळटा. हें कुडीचें जिवीत जालें. पूण ओतम्याचें जिवीत जें आसा तें 1000 वर्सांचें जावन आसा. तें केन्नाच काबार जावचें ना. कूड आमची मातयेन वेतली, पूण ओतमो आमचो देवा चडशें वेतलो. आनी हें ओत्मीक जिवीत फकत आमकां दोनी जेजू क्रिस्तूच जिवंक शकता. जेजू क्रिस्ता शिवाय आमकां ओत्मीक जिवीत दिणारें आनीक नांव स्वर्गाचेर आनी संवसाराच्या खंयच्याच सुवातेचेर मेळचें ना. तर आयज आमी ताचेर विस्वास दवरुया. जरी आमकां दूख आसा, त्रास आसा, जाल्यार आमी दोनूय जेजू क्रिस्ता कडचे पयस वयचे न्हय. आमी ताका लागींच येवया. ताचें उतर आमी मानून घेवया. ताच्या उतरान आमी चलोया. तरूच आमी सासणाच्या सुखाक पावतले. तर मोगा बाबणानो, ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली आनी ह्या कार्यावळी संबंदी तुजे कसले प्रस्न आसात, तशेंच तुमची कसली मागणी आसात, आयजूच तुमी म्हाका कळया. हांव तुमच्या पासत मागणी करूंक पळयतां.